तुम्ही देवळांच्या वाठारांत जावपी सांगोड पळयलाच आसतलो, मात सध्या तुम्ही पळयतात तो सांगोड मातसो आगळो। सांपेंद्रूच्या फेस्ता निमतान बुधवारा दिसा असोळणा हांगसर नुस्तेकार भाव पारंपारीक पद्दतीन हो सांगोड व्हडा खोशयेन मनयतात। मात हो सांगोड फुडल्या वर्सा मनोवपाक मेळटलो काय ना ह्या संदर्भात नुस्तेकार भावांनी हुस्को उक्तायला। दर वर्सा गांवचे नुस्तेमार भाव हो उत्सव व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन मनयतात। सांगोड मनोवपाची ही एक पोरणी परंपरा। हाच्या फाटल्यान एक सुंदरशी काणी आसा ती आयकुया। सगळ्या वर्सां जाली हो आमी हो प्रोग्राम करताय आनी भोव करून सांपेद्रू सांपावलू हाच्या जल्म दिसाच्या निमित्तान आमी हो प्रोग्राम करून हाडटाय। ह्या दिसाक 29 जून जल्माच्या दिसाक सांपेद्रू सांपावलूच्या एक फॅमिली एक व्हडें घेवन चलपाक लागले। सो अशें 2 वर्सां 5 वर्सां जायतीं वर्सां जालीं। सो मागीर तांचें एक मन जालें आमी एक व्हडें घेवन वयचे सुवातेर आमी 2 व्हडीं एकठांय करुया। सो तेन्ना कोण म्हणूंक लागलो हो 2 व्हड्यांचो सांगोड। सो हो एकवट घडोवन हाडपाक हो 2 व्हडी केली, मागीर ती 4 जाली, मागीर 8 जाली, अशें करून ती व्हडी वाडत जाली। आयच्या दिसा ही आतां 9 व्हडी आसात। ही सगळी एकठांय जावन सगळ्यांची फॅमिली सगळे कुटुंब एकठांय जावन हे बोटीन आमी ह्या व्हड्यांनी आमी आमचे चालीक वयता। सगळो लोक हांगासर आसा पळय तो नुस्तें मारपी। अशे 600 सुमार आमच्यो फॅमिलीज ह्या न्हंयचेर जियेता, जावं ते काटाडी घालपाक, जावं व्हडणां लावपाक, बरोवपाक, हारी मारपाक। सो आमकां हो एक हुस्को जाल्लो आसा गव्हर्मेंटान पळय पावल घेतला सेंट्रल गव्हर्मेंटान ताब्यांत करून आमकां हे फुड्यान आमकां ह्यो आमच्यो एक्टिविटीज नुस्तें मारपाचे पळय आहा ते पळोवपाक मेळटल्यो काय ना मेळटल्यो हो आमकां एक हुस्को जाल्लो आसा। ताका लागून आमी एक गव्हर्मेंटाक उलो मारता जी आमची परंपरा आसा हो जी आमची आमचें नुस्तें मारपाचें आसा आनी आमची फामील तेजेर चलता हे आमकां सदांकाळ अशेंच दवरचें म्हूण आमी गव्हर्मेंटा लागीं एक विनंती करता।